वय वय आहे बी मातशें आयकलां सगळं न्यूज वयर वचपाचें तुमी म्हणून, पण हांव कमीत कमी म्हज्या घोवाच्या हयातीच पासून ह्याच दुकानावर हांव बसता. 40-45 वर्सां जालीं. हेचे पयलीं म्हजो घोव चलयतालो, आतां हांव चलयतां. आमी कोणाक कसले त्रास करिना कांय ना. आमकां नुस्त्याका लागून कितें प्रॉब्लम येवंक ना, आमी तांकां बी हेल्प केले. आनी आतां कोण तरी एकलो सांगता की तुमी वयर वचा. म्हाका एक सांग, आमी वयर जर गेलीं जाल्यार वयर वचून सकयल येवपाक जावपाक आमचे कडेन जावचें ना. आनी आमचो बिझनेस कसो आसा, वेजिटेरियन बिझनेस. तर देवा धर्माक फळां वयता आनी कितें वयता तेन्ना वेजिटेरियन कोण लोक आसा पळय ते चड करून फ्रूट घेवपाक येवपाचें ना. ताका लागून आमकां ते तशें करूं नाका. आमी सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की आमच्या पासून कोणाक त्रास जायना आनी तेंचो पण आमकांय कोणी त्रास करपाक जायना. कित्याक आमी एक सायडीक बसलेले आसा. आमी काय रस्त्यावर भोंवना आनी कोणाक त्रास करना, गाडीक प्रॉब्लेम ना. कस्टमर आमचे येयले तरी सुद्दां आमी तांकां जागो दिता. कस्टमर आमचे बरे भशेन फ्रूट घेवन वयता. सणासुदीक फळां जातात. दसरा दिवाळी आसता, गणेश चतुर्थी व्हडले सण आसता तेन्ना फळां जाय पडटा. आनी थोडे लोक आसा ते नुस्त्याका वास येता म्हणटा. ताका लागून आमी पळय 2-3 वर्सां तेंच्या वांगडान दीस काडले. आमकां कसले प्रॉब्लेम करूंक ना. आमी कस्टमराक सुद्दां आमी समजोवन सांगले कितें आसो थिंगा मातशें मार्केट बांदता ताका लागून आमच्या बरोबर ते रावतात. ते मित्र आसा आमी हांगा आसा आसो. आमी कोणाक तांकां प्रॉब्लेम करूंक ना न्ही. तर आतां दुसऱ्या पब्लीक लोकांनी बी आमकां सपोर्ट करचो. म्युन्सिपाल्टी आमकां सपोर्ट करता, परत दाजी आसा आमकां बरो सपोर्ट करता. तरी आसतना दुसरे मनीस तुमी वयर वचा म्हणून कितें हें करता, आमकां त्रास करता अशें करपाक जायना. आमी रिक्वेस्ट करता. हांगा जर कोणा अडचणच जाता तुमकां, आमकां जर मार्केट दिवपाचें मेळटा तर आमकां सकयल जमनीचेर खंय ओपन मार्केट दिया, पण भाजी आनी फ्रूट मार्केट नुस्त्याका बरोबर नको. चाहता हूँ मैं, ये एक आएगा 10 आएगा, कुरकुर आएगा, कैसा आएगा, बोलेगा इधर जाओ उधर जाओ. हम लोग ये लोग को सुनने को तैयार नहीं. हमको हमारा काउंसलर लगता है, एमएलए लगता है, सिटी काउंसलर लगता है. ये 25 काउंसलर मिलके बोलेगा, वो लोग जो डिसाइड करेगा हम लोग उसके ऊपर रेडी है. और हम लोग दादी के साथ कैसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता है कि हम लोग को फ्रूट और वेजिटेबल एक साइड में डालो. क्योंकि फिश मार्केट के ऊपर वेजिटेबल फ्रूट लेने के लिए कोई जाएगा नहीं. क्योंकि दिवाली रहेगा, गणपति रहेगा या सोमवार रहेगा, 5 बड़ा का पूजा का पेपर आता है. उसके लिए हम लोग कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वहाँ पे कोई जाएगा नहीं. प्लीज़ रिक्वेस्ट करा कि हम लोग फ्रूट वालों को कहीं अलग से डाल दो, चलेगा. पहली बात तो हम लोग को आज चेयरपर्सन ने बुलाया था कि ऊपर जाने के लिए, शिफ्ट करने के लिए. मगर जो हम लोग बाइट देखा है, किसी ने बोला है कि ऊपर जाओ बोल के, तो हम लोग को इधर हम लोग को 45 to 50 ईयर्स हमको इधर बिजनेस कर रहे हैं हम लोग. वो आज बाइट दे रहे हैं ऊपर जाओ बोल के. उसको तो पहला नॉलेज नहीं है और ना तो उसको इन्फॉर्मेशन है कितना वेंडर्स है. ऑलरेडी 40 वेंडर का जगह है उधर, 30 वेंडर ऑक्यूपाइड हुआ है. और इधर हमारा लीगल अप्रॉक्सीमेटली 70 वेंडर्स है वेजिटेबल और फ्रूट्स. तो उसको नॉलेज नहीं, कुछ भी बात करते हो. तो पहला हमारा डैजी सर आते हैं, सर्वे करते हैं. वो लोग सबको देखेगा, सर्वे करते हैं. आगे सिटी काउंसिलर भी आके सर्वे करते हैं. हम लोग को पूछते हैं क्या प्रॉब्लम है, सब लोग देखते हैं. तो हमारा काउंसिलर भी है, 25 वार्ड काउंसिलर, वो लोग डिसीजन लेने दो. हम लोग डेवलपमेंट के अगेंस्ट नहीं है, डेवलपमेंट के साथ है. मगर इतना जो हमारा रिक्वेस्ट है, फिश और फ्रूट वेंडर्स को एक करो मत. वेजिटेबल और फ्रूट मार्केट एक करो, हम लोग उसके साथ है. एक त्यांच्यानी उरलेल्या सारख्या खऱ्या आमची परिस्थिती हे करपाक जाय. आता फ्रुट्स म्हणलेले आहे न्हू. आता खरें सांगता तुमकां पळोवंक गेल्या 3-4 वर्सां हे जेन्ना नुस्तें मार्केट येसर येयलें न्हू, हांव देवस्थानाची थोडी ऑर्डर घेतालो. म्हाका ऑर्डर आसलेली, कळ्ळें न्हू, थोडे देवस्थान. खरें हांव 2 वर्सां ते 2-2.5 वर्सां एक देवळांसून म्हाजे फ्रूट म्हणजे अशें देवस्थानाचो म्हाका ऑर्डर येता ती येवंक ना. आनी तांकां हांवें विचारल्या उपरांत कितें म्हणटा ना तुमचे जर म्हाजें नुस्तें आसता तें आमकां जमना. आनी म्हाजे थोडे अशे गिरायकां आसा, कट्टर हे आसा वेजिटेरियन, ते थोडे हैसर येवपाचें सोडून दिला. ते नेवीचे आसूं मागीर परत ते सीख कम्युनिटीचे असतात ते जर हैसर येयत ना. तर कमी 2.5-3 वर्सां जाल्यार आमी पळोवंक बी ना. जाल्यार तुमी सगळ्यांक येवंक शकता अख्ख्या मार्केटान. आमी इतकेच रिक्वेस्ट करता सगळ्या आमच्या काउन्सिलरा कडेन आनी दाजी सर कडेन, आमचे एमएलए आमचे दाजीबाब कडेन, की आमकां फ्रूट आनी भाजीटेबल एका कडेन घाला. तुमी खंय घालता ते आमी सॅटिस्फाय आसा. तुमी एका कडेन घाला. ते उपरांत आमकां तुमच्या सगळ्यांचे आसून आनी वास्कोकारांचे हांव आभार मानता की आमकां इतके वर्सां तुमी हे दिला. आनी आजून थोडो आमकां टायम दिवपाचो. कित्याक सांग, हे डेव्हलपमेंट जावपाक जाय. आमकां बी लागता की आमी बी अशे फुटपाथेर भरलेले आसा, भाजी सायडीक आमकां बसयला.
ताका लागून आमी कितें आमकां फ्रूट आनी भाजी मार्केट खंय तरी जाल्लें जाय बरें कंडिशनान कळ्ळें. जशें की आमचे पणजी आसा जावं आमकां मडगांव आसा आनी खंय खंय स्टेटीन बरें बरें मार्केट आसा तशें आमकां बी एक दिसता की वास्कोन एक बरो प्रोजेक्ट जावपाचो. ताका आमी दाजी सरा कडेन बी विनंती करता की तुमी जाता इतके बेगिना एक भाजी आनी फ्रूट मार्केटाचो वेवस्था करपाची, इतकीच म्हाजी मागणी आहा. सगळ्या कावन्सिलरा कडेन मातशें डिसिजन घेयात सर.